सुरवातेक गीत गावया A9 पेज 4 A9. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटल्या तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानवलोली जातोली. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी ते जिवितांत पाळपी मनीस बरी फळां उत्पन्न कोत्ता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बाबा बडिनो आयज जेजू दर एकल्याक आमकां उगडास करता. धर्मीक कायदे आमी पाळटना आमचें मन आमचें काळीज नितळ आसूं आनी हे नितळ काळजांतल्यान जें कितें भायर सरता तें देवीक अशें उगडास करून दर एकल्यान आमी देवाचें उतर आयकूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी गरजेवंतांक पावूंक तोच जेजू आमकां मागता. हेंच मनान धरून ही मिसाची भेट आयज आमी भेटोवया. आनी कांय फावटी आमी चुकल्यां देखून चुकीचें येरादार पावसाळें मागुया. हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायन चीत दियात आनी ती सांबाळात. सोम्या जेजू, तुज्यो आज्ञा आनी कायदे नाकारून आमी आमच्या वादेची जाल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकर. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. क्रिस्त जेजू, तुजें उतर जिवितांत पाळूंक आनी फळां उत्पन्न करूंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकर. मनशाक भायल्यान कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेलो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सोडून येतात त्योच मनशाक मेलो कोत्ता. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत वायटान भरून तुजे सोशिल्ली आमी पयस गेल्यात. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकर.
Surpresa Deus, आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बघसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर पदिदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर सपून देणी तुजे कावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशी आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दुसरे सोमतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायन चीट दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडय नाका वा उणें करिनाका. पूण हांव तुमकां घालतां त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जानवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या व्हरत्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच परचेक इतली जानवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ती समृद्ध असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतोरें. जापाक सर्वेस्परा तुज्या थंबून विराट करून कोणाक मेलो सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तुमच्या थंबून विराट करून कोणाक मेलो. चुकी विणे भोंवता न्याय नितीन चलता.
काळजान तान सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटा घालिना असल्याच मनशाक जबाब सोरेस्परा तुज्या थोंबून पिराट करून कोणाक मेळत पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचोणां घालिना खोट्या नोश्ट्या मनशान कांटाळता पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यान मानान लेखतात असल्याच मनशाक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंडून पिराट करून कोणाक मेळत उश्णें दिता वाड घेयना लोन्स खावंक कबूल ना निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंडून पिराट करून कोणाक मेळत भागिवंत जाकोबान बरयलेले चिटी वेले वाचप म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता ताचे सवें कसलेंच बदलप ना न्हय म्हूण बदलपाची सावली पर्यंत ना आपल्या रोजना मदें आमी मालगोडी कशी जावंक आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत तुमच्या काळजांनी गुंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी तांकां खालती रावात देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात देवा मुखार नितळ आनी निश्कलंक भक्तीपण म्हणल्यार हें अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेलेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक देवाचें उतर हें Sorvesmo तुमचे सोवे आसो मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान फारिझेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमांतल्यान येवन जेजू सोशी एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात ते ताणें पळयलें फारिझेवांनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्याचे चाली प्रमाणे बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिड्यार जावन येतूच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक वचनात आनी सबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात पात्रां कोळशे आनी काशाची आयदनां धुवप म्हणटच फारिझेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात
आनी मेड्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात पूण ताणें पोट्टी पाडून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरसां ओठांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येता त्योच मनशाक मेळो करता. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतनां, फजोडपण, चोरयो, खूण, पोरदुबार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपणां, कामचार, नेड्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. बाबा भयणीनो, रोमाच्या प्रिझवांत एक जुदेव कैदी आसलो. आपल्या वायट कर्तृत्वाक लागून ह्या प्रिझवांत तो खास भोगतालो. आनी ह्या जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे हात धुवन ताणें जेवंक जाय आसलें, पूण प्रिझवांत आसतना ताका फकत जेवण आनी एकूच उदकाचो पेलो मेळटालो. उदक पिवचे आदीं हें उदक तो हात धुवंक वापरतालो, कित्याक तांची चाल रीत आसली म्हणटच हे चाली रिती पाळूंक पिवपाचें उदक हात धुवंक वापरतालो. आनी अशें घडटा, उदक कुडीत ना जावन डिहायड्रेशन जावन कांय दिसांनी ह्यो चाली रिती सांबाळूंक लागून हो जुदेव मरून वयता. बाबडीनो, आयज असलोच जेजूक कांय फारिस्यो प्रश्न करता, तुजे शीस असल्यो चाली रिती कित्याक पाडिना? जाणट्यांनी आनी पुर्विल्ल्यांनी केल्ल्यो चाली रिती कित्याक पाडिना? आमचें पवित्र पुस्तक बाबडीनो बायबल हो एक करार जो 2 भागांनी वांटलेलो आसा, आदलो करार आनी नवो करार. आदल्या करारांत ल्हान ल्हान पुस्तकां आसा ती 40 आनी 6, आनी नव्या करारांत 27 पुस्तकां. आनी ही आदल्या करारांतलीं पुस्तकां जे देवान यावेन इस्रायल पुरचे पासत कितें केलें, सिनाय दोंगरार हो करार घडलो हें, आनी रोसने बाबतीन आनी सगळे प्रवादी प्रॉफेट्स रायटिंग्स हें आटापता. जाल्यार नवो करार जेजू आनी पोरजे मोदें हो करार आटापता. आदल्या करारांतले बाबडीनो पयले 5 पुस्तकां, जेनेसीस, एक्झोडस, म्हळ्यार उत्पत्तीची, सुटकेची पुस्तकां, लोकगणतीची पुस्तकां, नंबर्स, दुसरे सुमर्तीची, लेविटिकस, दुसरे सुमर्तीची ड्युट्रोनॉमी, ही पुस्तकां 5 पुस्तकां पयलीं तांकां पेंटाट्यूक म्हणटा, हो तोरा, हो द लॉ अशें म्हणटा. ही जुदेवाक उदीक मोलाची आसली. ही पुस्तकां उदीक ते पवित्र म्हूण समजताले आनी ही पुस्तकां मोइजेसान बरयल्या अशें ते समजताले. आनी अशें आसतना बाबडीनो, ह्या पुस्तकांतलें ह्या 5 पुस्तकांतलें निमणें पुस्तक आयचे पयलें वाचप, ड्युट्रोनॉमी हो दुसरें सुमर्तीचें पुस्तक आमकां कितें सांगता? पयले सुवातेर यावे हो देव पोरजे लागीं उलयलो म्हणटा. खंयचोच देव, आनी जायते देवाक ते मानताले, पूण खंयचोच देव तोंडी उलोवं नासलो.
म्हणटच हो देव करचे लागीं उलयता. दुसरे सुवातेर बाबडो हे कायदे वायज लॉज हुशार कायदे जे केल्ले ते पळोवन ही पोरसां तोटाकता, खुशाल जाता, दे वर अमेज्ड. आनी तिसरे बाबडो मोइजेस सांगता हे कायदे तर तुमी पाळले जाल्यार देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. ह्या कायद्या वरवीं तुमी तुमचेर ब्लेसिंग्स वा आशिर्वाद देव घालतलो. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा. कायदे बाबडीनो हो समर्थ आसले पळय ती गरजेची आसली. मानामेद देवान दिल्ले आनी हे मानामेद बाबडीनो थोडे आसले पळय ते सगळे पोरचेक लागता तसले आनी सगळ्या काळांत लागता तसले. कमांडमेंट्स फॉर ऑल एट ऑल टायम्स. आनी दुसरे कायदे आसले पळय ते थोडेच पोरचेक लागताले वो जिदेवाक लागताले आनी थोड्याच काळांत लागताले. जेजू आयल्या उपरांत ह्या कायद्यांक मोल नासले वसले. दामानामेद आमी जाणां, दामानामेद हे सदांच लागता आनी सगळ्यांक लागता. पूण आनीक कांय कायदे आसले ते तेन्नाच लागताले. एक कायदो तांचो आसलो जितून कोण लग्न जाताली ती तांचेच क्लॅन आसले, तातूंतच लग्न जावंक आसली. म्हणून येता आमच्यांनी कोणूय फेर्नांडीस सरनेमाचे आसा तांचेच मदें, वो डिसूजा आहा तांचेच मदें एक एक क्लॅन ट्रायब कसो आसलो एक क्लॅना मदेंच लग्न जावंक जाय आसलें. वो हे भाशेन कम्युनिटी सर्वीस आमी बराबर येवन देवाक बसता हांगा इगोजेन ते भाशेन त्या काळार देव तेंपलान तांकां बसूंक एके वस्तुरेन तर एका भुरग्याक जल्म दिलो तो चेडो जालो जाल्यार 40 दीस पर्यंत तिणें इगोर्जेंत येवंक देव तेंपलान येवंक जायनासलें. चेडूं जालें जाल्यार 50 दीस येवंक जायनासलें. हो एक कायदो आसलो तांचो. जुदेवांचो दुकराचें मांस खावप ना. असले जायते कायदे तांणी घडलेले. देवान 10 मानामेद दिल्ले पूण तांणी आनिकूय जोडलेले. ते धर्मांक आनी ह्या कायद्यांक बरोबर हे वचनासले. त्या काळार बाबडीनो वयताले ते कित्याक त्या काळार हे कायदे केलेले तेन्ना जुदेवा मदें भाव थोडो लोक आसलो अनबावडती, थोडो लोक आसलो कुड्ड्या देवाक बसपी, थोडो लोक आसलो इमाजीचीच पुजा करपी. म्हणटच त्या काळार ते लागताले. आयज बाबडीनो आमकां प्रश्न हो देवान तर मोइजेसाक हे कायदे दिल्ले आनी मोइजेसान तर केल्ले जाल्यार आयज आमी कित्याक पाडचे ना? देवाक आमी ना म्हणप हें समजून घेवन बाबडीनो हे कायदे कोण दितालो तो जाणा जावंक गरज. इगोर्ज मातेचे कायदे आसा. पापसाहेब इगोर्ज मात फुडारी आमकां दिता आनी हे कायदे देवाचे मानामेद घडोवंक मानून हाडूंक आनी क्रिस्ती जिवीत आमचें बरें करूंक हे इगोर्ज मातेचे कायदे रिलिजियस मॅटर्स. आनी दुसरे कायदे आसा आयज आमी जाणा गव्हर्मेंट आमकां दिता जावं संस्कार हाडूंक शांती हाडूंक उदरगत जावन प्रॉस्पेरिटी असले कायदे आसा. आयज आमच्या मनांत सरळ आसा इगोर्ज मात कितें दिता पळय ती आनी गव्हर्मेंट कितें दिता पळय ती. पूण त्या काळार अशें नासलें. त्या काळार हे सगळे कायदे एकच पळयताले. म्हणटच असले कायदे घडलेले ते धर्मीक कायदे थोडे नासले. ते मनशाचे उदरगती पासत मनशां पासत केल्ले. आनी भाग्यान पावलो म्हणटा जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना ह्या सगळ्या कायद्यांक जेजूचो कायदो एके भाशेन धांपून उडयता आनी तो म्हळ्यार मोगाचो कायदो. द लॉ ऑफ लव इन्स्टिट्युटेड बाय क्रायस्ट सुपरसीड्स ऑल द लॉज. आनी हेका लागून बाबडीनो थोडे फावटी थोडे जाण विचून काडटा आदल्या कोरान हें आदल्या कोरान बरयलेलें आसा हें आयज आमी कित्याक करिना, हें आदल्या काळार देवान मोइजेसाक दिवन आसलें तें आमी कित्याक करिना अशें म्हणटा. हांगासरले थंयसरले काडून अशें लागता थोडे कायदे त्या काळार त्याच वेळार ते लागताले. आयज बाबडीनो सगळ्यांक आमकां लागू जाता तो जेजून दिल्लो कायदो मोगाचो कायदो. आमचो धर्म भायल्या चाली रितींचेर दवरलेलो ना. ते गरजेच्यो पूण ताचेरूच आमचें दवरलेलें ना. दवरलेलो आसा आमचो धर्म देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगाचेर. म्हणटच काळीज आमचें मोगाड जावन जेजू आमचे लागीं मागता. आनी जेजून अशें केलें आपूण भौशीक वावर करता तेन्ना गरिबांचो ताणें मोग केलो. पातक्या सगळे ताणें दया दाखयली.
दुयेंत आसलेल्यांक ताणें इलाज फावो केलो, सादी आसली तांकां ताणें आपलो सहकार दिलो. आनी हे भाशेन काळजांतलो मोग हो जेजून वांटलो. काळजा जेजूच्या हें आमी गायन करता. जेजूचें काळीज मोवाळ हें आमी ओळखता. पूण बाबडे तो आयज वर्तमान हांव म्हणटालो ते भाशेन एक जमो आसलो फारिजेवाचो. जेजू कितके भाशेन ते परत परत इरिटेट करता. 130 वर्सां आदीं जेजू येवच्या आदीं हो जमो घडलोलो. कांय जिदेव तेन्ना मोइजेसान दिल्ले कायदे पाळी नासले. तातूंतलो हो एक जमो जे कायदे पाळटाले आनी कायदेच सगळे म्हूण समजताले असले कायद्याक फेथफूल आसलेले हे फारिजो. पूण जेन्ना वेळ बोल्लो, काळ बोल्लो तेन्ना ते आपूण प्रावड जाले, गर्विश्ट जाले. ते अदीक करून एरोगंट, रागिश्ट, दुसऱ्याक एके भाशेन किकोंत करूंक लागले. आपुणूच होली, आपुणूच पवित्र अशें समजूंक लागले. कांय फावटी ही जोड ओजी दुसऱ्याचेर घालूंक लागले. जेजून म्हणटा तांकां, तुमी कुसलोले फोंड, तुमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरना आनी दुसऱ्याकूय सरूंक दिना. असल्या कोर उतरांनी जेजू तांकां तांची टिका करता. हिपोक्रेट्स, दोंगेपण तांकां असलें. आपूण करिनासले पूण दुसऱ्या कडच्यान करून मागताले. आनी कोणूय तर असले कायदे पाळिना जाल्यार तांकां ते इफेर्नान वेतले असले म्हणून ते दुसऱ्यांक भिवयताले. ते फारिजो बाबडीनो जेजू तांची टिका करता. आपल्या फायद्याक कायदे पळयताले. ग्रीड, तांचे मदें आस आसली. आपणाक दुसऱ्यांनी वयर काडलेलो, बऱ्यो सुवातो आपूण घेवन बसून, हे भाशेन असले हे फारिजो आसले. आनी जेजू तांकां तांच्या तोंडार मातान म्हणटा, भायरच्यान येता त्यो वस्तू मनशाक मेळ्यो करिना, मेळ्यो करता त्यो भितरच्यान येता पळय त्यो. आनी त्यो वस्तू म्हणटा वायट चिंतनां, पोजोडपण, चोरयो, खूण, पोरदुबार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपणां, कामचार, नीटणुकाय, चाडयो, गर्व, मोरकेपण. बाबडीनो हें सगळें भितरच्यान येता. गर्वान आमी भरता तेन्ना, दुसऱ्याची आमी टिका करता तेन्ना, मनांत आमी वायट चिंतता तेन्ना, चोरी करता तेन्ना, असल्यो भितरल्यो वस्तू ज्यो मनशाक वायट करता म्हूण जेजू आमकां सांगता. आयज बाबडीनो दर एकल्याक आमकां भायल्या वस्तूंक मान दिवंक गरज, पूण भितरल्यान आमचें मन कितें काय. फारिजेवांक असले जायते आनीक आसले कायदे. जेवच्या आदीं ताणें हात धुवंक जाय आसले आनी एक पावट धुवन परत नितळ जावं ना जाल्यार बोटाची पोंतां, टिप्स ऑफ द फिंगर्स हे पण धुवंक जाय आसले. खंय बाजारांत गेले जाल्यार ओन बाबार्थ्याक आफोडला जायत म्हणून कोंपरा पर्यंत हात धुवंक जाय आसले. आनी जेजू तांचेर निशेध मारता, हे कायदे तुमचे कांय तुमच्या धर्माक उपकारना, तुमचे काळीज नितळ ना, भायल्यो वस्तू तुमी सगळे करता. बाबडीनो आयज जेजू आमकां कितें सांगता, आमचें मन, आमचें काळीज नितळ आसूं. फारिजेवा भाशेन आमी असले कायदे काडून दुसऱ्यांक बोटां दाखयता जाल्यार पुरो. कांय फावटी आमचे फुडारी आसा जे कायदे आपणे करता आनी आमचेर थापता पूण आपुणूच करिना. म्हणटच आयज 3 वस्तू आमच्या मनान धरया. पयले फावटीर देवाचो संदेश कान दिवन आयकूंक, उक्त्या काळजान आयकूंक, लिसन हीज वर्ड एटेंटिवली, आयक ताचें उतर देवाचें उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान. दुसरे फावटीर बाबडीनो आमचें काळीज आमी नितळ धरून वावरया. ह्या काळजांतल्यान आमचे आवडे येता, हे आवडले आमचे नितळ जावं आमी मागुया. आनी तिसरे फावटीर घडटा ते भाशेन आमचो आदार, सहकार दुसऱ्याक दिवंक वावरया. न्हय फारिजेवा भाशेन कायदे काडप आनी दुसऱ्याचेर तापोवप, पूण आमच्या लागीं घडटा जाल्यार दुसऱ्याक आदार दिवंक वावरया. हे तिनूय वस्तू आयच्या ह्या सेवा धर्माचो आमकां एक आव्हान, चॅलेंज कशी करुया. देवाचें उतर आयकप, काळीज आमचें नितळ करप आनी तिसरे सुवातेर दुसऱ्याक गरजांक पावप अशें जावप. उबे रावया.
सत्वंतां देवाक सत्परिवार बापाक सगळ्या कुलपीच्या रस्त्याला आमचे क्रिस्ताचे देव आमचो मोगाळ बाप आमचें तो आयकता ह्या वेळार कांय आमची मागणी ताचे मुखार दवरून आमचो गोरसो पुऱ्यो कर म्हूण मागया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या परजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशाल नदरेन समेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच परजेच्या सामन्याक कान दिवन बरें ते निर्माण करून तांचे मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. आमी समेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी ते जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आख्ख्या मनशा कुलाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावंक आनी बरोबर वाट्यांचेर झुजून स्वताच्या नितीच्या आनी प्रमाणीकपणाचेर देवाचे रास स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. कांय आमच्यो गरजो ओकेपणान देवा मुखार दवरुया. प्रार्थया. दयाळ बापा, बाबार्थान केलेली ही आमची मागणी आयकून घे आनी आमी आमच्या जिवितांत तुज्या उतराक मान दिवन तें आयकूंक समजूंक आनी वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपेन भर. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. बिटोवने वेल्यार गीत गावया. C43 पेज 46 C43. प्रार्थया.
जिवे देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविधर आनी सासणाच्या देवा सर कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतान जोडून घेतलो क्रुसाचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळींच्या सर दोलबरां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेची आनी ताणें म्हणून घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तेच पणे जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगोर पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बावळटाचो गोट करगटुया तुज्या कुरसाक आनी बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शोधून आमी समेस्ताय पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बाबा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदार मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्ताय तुजें पोर सोडीत मुखार मावळपणेन फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार बरे देवाची माई सांगाती भगेन दर मुखार सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्यांच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परविदार बाबा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन बरोबर आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकल्प येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायजाय सांगता दी आनी आमी आमचेर चुकयल्यार बक्षिता तशी आमची वार्ता नकोस आनी आमकां ताळे पडून नागाय पूण वाट्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवसले आमकां दी सुरयेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाशें वातरेकता तर आमकां तुजी उदारकात वतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळे जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तुका शांती दियान तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणान. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. खंडकाय मोलान शांती. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटाती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुदारली. क्रिस प्रसादा वेलार गीत गावया. D21 पेज 58. D21.
प्रार्थूया. पृथ्वीच्या बाबा, सर्वीच्या जेवणान तुमी आमकां दानशें केलें. मोग वाडोवन दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया. F17 पेज 93. F17. Amen.